This program is brought to you by Ajio. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत आयज परतून एक फावट तुमकां माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान अशें कांय गोंयकार मानेस्तां कडेन ही भासाभास जांणी गोंयच्या साहित्य शिक्षण संस्कृती आनी वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर भोवमोलादीक अशें योगदान दिलां. तांच्या योगदानाचो आमी अणभव आयकून घेवचो आनी तातूंतल्यान नवी पिळगी घडची, नवे नवे गोंयकार वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर मुखार येवचे अशे तरेचो हावेस ह्या कार्यावळी भितर आसा. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. आयज आमचे मदीं अशें एक व्यक्तिमत्व आसा जांणी खेरीतपणान शिक्षणाच्या मळाचेर आनी त्याच बरोबर कला संस्कृती नाट्य अशा विविध मळांचेर वावर केला आनी जांकां हालींच गोंय सरकाराचो प्रतिश्ठेचो आदर्श शिक्षक पुरस्कार फावो जाला. आमचे मदीं आसात श्री सुभाष जाण. सुभाष बाब, तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळींत नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार भाई. केन्ना केन्नाय अशे पुरस्कार योग्य मनशाक मेळिल्ल्याचो आनंद मेळटा आनी सुभाष जाण सर हांचें कार्यक्षेत्र फक्त फोंडे म्हाल न्हय, जरी ते फोंडे म्हालांत शिक्षकाचें काम करतात असले जाल्यारय तांचें कार्यक्षेत्र हें पुराय गोंय आनी तांकां मानपी जो लोक आसा तो पुराय गोंयभर शिंपडिल्लो आसा. आनी म्हणून तांकां जेन्ना पुरस्कार फावो जालो तेन्ना सबंद गोंयभर जे तांकां वळखतात, ज्या लोकांक तांच्या वावराची वळख आसा तांकां सगळ्यांक आनंद जर जालोच, पण बरोबरच आपल्याकय तो पुरस्कार मेळिल्ल्याचो एक वेगळो एक अप्रूप कशें सगळ्यांक दिसलें. आमकां आनंद आसा तुमकां हो पुरस्कार मेळिल्ल्याचो. एक तरणे पिरायेचेर एका योग्य व्यक्तीक हो पुरस्कार मेळ्ळा. तुमकां कितें दिसता ह्या वेळाचेर ह्या पुरस्काराक धरून कितें फिलिंग्स आसात? भाई, पयली सुवातेर ल्हान जाले म्हान ह्या कार्यावळींत तो आपयल्या बद्दल म्हाका खूब बरें दिसलें. कारण ह्या पुरस्कारा निमतान थोडेशें म्हजें कितें कार्य आसा शिक्षणा वटेन किंवा भुरग्यां खातीर तें सांगपाची एक संद म्हाका मेळ्ळी. म्हाका याद जाता भाई की 93-94 जेन्ना हांव जॉयन जालो तेन्ना म्हाका दिसता तूंय तेन्नाच आंगले हायर सेकंडरीन जॉयन जाल्लो. त्या वेळार एक 10-12 हायर सेकंडरी नव्यो आयिल्ल्यो आनी सामक्यो गांवगिरे वाठारांतली. म्हजें उच्च माध्यमीक विद्यालय जें आसा तें कुर्टी फोंडा उच्च माध्यमीक विद्यालय, जातून गांवगिरे वाठारांतलेच विद्यालय गांवगिरे वाठारांतलीच भुरगीं येता. ताजे पयलीं एक इतिहास म्हणून सांगता की म्हजें शिक्षण केरी फोंड्या सुरश्री केशरबाई केरकर हायस्कुलान जालां आनी थंयच्यान तो एक गांवगिरे संस्कार आशिल्ल्यान ह्या शाळेन हांवें शिकोवपा खातीर प्राधान्य दिलें. आनीक खरें म्हळ्यार सुरवाती पासून जेन्ना शिक्षण घेतलें तेन्ना शिक्षक जावपूच अशें ठरूनच हांव शिक्षण जालां. सो इट इज नॉट बाय कंपल्शन, इट इज बाय ऑप्शन. हें म्हाका मुद्दम सांगूंक सोदता. शाळा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना खूब चॅलेंजीस आशिल्ल्यो. म्हणजे पयली चॅलेंज आशिल्ली फोंड्या सारक्या मोठ्या म्हालान वचपी भुरगीं आमचे कडेन येतलीं काय ना. मागीर तातूंत येवपाचीं जाल्यार मागीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन नाशिल्लें त्या वेळार तें उबें करप. आनी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणून भुरगीं येनात, तर ताज्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लाभयले आनी तातूंतल्यान हीं भुरगीं हळू आमचे कडेन येवपा लागलीं. म्हणजे पयरूच हांवें एका पेपरान हातून मुलाखतीन सांगिल्लें की पटसंख्या दवरप किंवा ते मिनिमम भुरगे दवरप हें पयलीं चॅलेंज. आनी ही सुरवात जाली तातूंतल्यान एक कांय प्रकल्प हांवें राबयले, ते थोडे तुका सांगता. एक म्हळ्यार पयलीं ऑडियो विज्युअल माध्यमाचें एक तेन्ना सामकें मातशें फेड आशिल्लें, पूण हें सगळें एका साद्या शाळेन आसप हें नाशिल्लेंच. आनी तेन्ना नवीन त्यो गजाली 30 वर्सां आदी. एब्सोल्युटली 25-30 वर्सां आदींच्यो गजाली. तर हांवें ठरयलें की आमकां LCD प्रोजेक्टर जाय. शक्य ना. वेवस्थापना कडेन गेलो, वेवस्थापना कडेन 25-40 हजार तुका कोण दितलो काय म्हणून. म्हणटकच हांवें ठरयलें आनी एक मिलेर नांवाचो प्रकल्प उबो केलो. म्हणजे केन्नाय कोणाच्यानय राबोवं येता. मिलेर संकल्पना सगळ्यांक खबर आसा, पिगी बँक. ह्या मिलेरान हांवें म्हज्या भुरग्यांक तेन्ना एक 250-220 सुमार भुरगीं आशिल्लीं. हांव म्हणलें 1-1 रुपया आमी शाळे खातीर घालुया. तुम्ही देवा कडेन किंवा आनी खंय गेले जाल्यार तांच्या फंडपेटीन घालता, तशें शाळे खातीर 1-1 रुपया घालुया. आनी पालकांक जर सांगत 100 रुपया 200 रुपया डोनेट कर, कोण तयारी ना. कारण 100 रुपया 200 रुपया दिवपाची तेन्ना 100 रुपया दिवपाची तयारी नाशिल्ली आनी तेन्ना ती कुवतय नाशिल्ली. अशा वेळार म्हज्या भुरग्यांनी 1-1 रुपया घातलो आनी तांकां सांगलें की 1 रुपया तुमी घालात, 5 रुपया हांव एड करतलो. आनी म्हाका अजून याद आसा, आमी एक जॉयंट अकाउंट उगडलो, एक कावन्सिलाचो सेक्रेटरी आनी हांव तेन्ना चेअरमॅन आशिल्लो, आनी 43,000 रुपया जमा केले. आणि आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट आय हॅड फर्स्ट
फर्स्ट LCD प्रोजेक्टर अजूनही म्हाका ब्रँड तो याद आसा आणि तो वापरता अजूनही वापरता सेनियोचो प्रोजेक्टर आणि इतली एक म्हणजे खुशी जालीच की मोठ्या शाळांनी जे ना ते म्हजे कडेन आयले आणि तातूंतल्यान अशा प्रकल्पांतल्यान एक वेगळ्या पद्दतीन ऑडिओ विज्युअल माध्यम वापरून तांकां शिकोवपाचो प्रयत्न केलो आणि थंयच्यान भुरगीं बरीच एट्रॅक्ट जाली म्हणजे एखादी संस्था चलपा खातीर किंवा संस्था उबी करपा खातीर अशे तरेचे कल्पक जर कितें कल्पना येत जाल्यार तातूंतल्यान एक बरें कितें जावंक शकता सो हो म्हजो पयलो प्रकल्प मिलेर ताजे नंतर ज्ञानयज्ञ म्हणून भाई हांवें एक संकल्पना मांडली त्या वेळार म्हजे कडेन अशे भुरगे येताले की जांकां सामके गांवांतल्यान म्हणजे तांकां पिरियडाक बसप 40 मिनटां 30 मिनटां हे सगळीच कडेन प्रश्न आसा हांवें PTAच्या मिटिंगेन अशी कल्पना मांडली की तुमच्या भुरग्यांक तांच्या स्ट्रेंथीची जाणीव जावपा खातीर हांव एक नॉन स्टॉप 12 वरां शिकयतां प्रोजेक्टर आयल्यानंतर म्हाका अजून याद जाता तुमी अकाउंटन्सी टिचर कन्सायनमेंट अकाउंट आशिल्लो आणि हो सकाळी 8 ते रातचे 8 पर्यंत हांवें भुरग्यांक म्हटलें तुमची तयारी आसा म्हज्या 12वीच्या कॉमर्स क्लासीन तेन्ना 43 भुरगीं आशिल्लीं ते 43 भुरग्यांनी एटेंड जावपाक जाय म्हणजे कोणी ना सर आपल्याक जमना आणि अशें करून आमी सकाळी 8 ते रातचे 8 पर्यंत ज्ञानयज्ञ नांवाची संकल्पना म्हाका खंयचोच विक्रम करपाचो नाशिल्लो म्हाका म्हाजें प्रूव करपाक गरज नाशिल्ली फक्त एक भुरगीं ही टिनेजर्स एका जाग्यार बसून शिकपाक शकता आणि तो स्ट्रेंथ ऑडिओ विज्युअल माध्यमाचो म्हणजे ऑडिओ विज्युअल माध्यमांतल्यान तांकां व्हिडिओज दाखयल्या मदीं तांकां वेगवेगळे स्क्रिनाचेर आनी अभ्यासाचेर रिलेटेड आणि एक ज्ञानयज्ञ सारकिल्लो प्रकल्प आणि मागीर हांवें सुद्दां कांय वर्सां नंतर एक 5-6 वरां सलग शिकपाचें तातूंत एकूच उद्देश आशिल्लो की हीं भुरगीं तुमचे कडेन स्ट्रेंथ आसा तुमी एका जाग्यार बसपाक शकता अशे 2-3 प्रकल्प जे हांव दर वर्सा राबयतात एखादी शाळा मोठी जावपाकूय परत NSS सारक्यो हें आशिल्ल्यो एक गांव आमी एडॉप्ट केलो म्हजोच गांव केरी तातूंत पाणी अडवा पाणी जिरवा सारके ट्रेंचीस मारप आनी कितें करप अशे प्रकल्प राबयले म्हणजे सतत कितें तरी नवीन आउट ऑफ बॉक्स चिंतून आमी वेगवेगळ्यो कल्पना मांडल्यो आणि तातूंतल्यान म्हाका दिसता त्या प्रवासांत म्हजे सगळे सहकारी हांव परत म्हणटा हो म्हजो अवॉर्ड म्हज्या एकट्याचो न्ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमी एका इश्कोलाचे हेडमास्टर आसा एक इश्कोलाचो हेडमास्टर एकटो कांय करूंक शकना टीम ना तशेंच म्हाका म्हजे सगळे सहकार्यांनी मदत दिली आणि खरें म्हळ्यार खऱ्या अर्थान म्हजो हांव हो जो अवॉर्ड आसा तो म्हज्या सगळ्या सहकाऱ्यांक ओंपता कारण इट्स अ टीम विदाउट टीम नथिंग इज पॉसिबल आमी सगळ्यांनी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय जायती आमी अशें परवतात की आमचे कडेन हें ना तें ना तें ना आनी 30 वर्सां पयलीं जेन्ना ऑडिओ विज्युअल माध्यमांत तितली म्हणजे एट्रॅक्शन नाशिल्लें किंवा ताचो तसो प्रचार आनी प्रसारय जालो नाशिल्लो त्या वेळाचेर सुभाष सरान मुखार सरून साद्या 1 रुपया म्हणजे जाका आमी एका तेंपार मुष्टी फंड अशे तरेची संकल्पना आशिल्ली तातूंतल्यान आनी भुरग्यांक ती पळय जो हें आसा की म्हज्या हातूंतल्यान आमी प्रोक्युअर केलो म्हणटा तो आनंद आनी ताजे उपरांत तांणी 12 तास कंटिन्युअस शिकोवन ज्ञानयज्ञ सारको प्रकल्प हो एक तर भुरग्यांची कॉन्सन्ट्रेशन हो जालोच हो भाग जालोच पण आमी 24 तास अखंड सप्ताह आसतात देवळांनी तशे तरेचो हो एक ज्ञानदानाचो सप्ताह कसो 24 तासांचो किंवा 12 तासांचो मूळ संकल्पना तीच आशिल्ली एखादें भजन आणि कीर्तन करपाक आमी जर 12 तास बसूंक शकता जाल्यार अभ्यास करपाक कित्याक शकना आणि तातूंतल्यान ते भुरग्यांक आपली स्ट्रेंथ तुमी म्हणटा तशें की हांव बसपाक शकता 12 तास एके कडेन तोय बी अभ्यासा सारक्या एका गंभीर विशयाचेर पूण एका वेगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे वातावरणांत दुसरो भाई म्हजो म्हणजे आमी बरोबर शिकले बी तातूंत आमी फक्त अभ्यास केन्नाच करूंक ना हांव येवपाचो आसा त्या विशया कडेन कारण तो म्हत्वाचो भाग आसा म्हजे खातीर या तुमी म्हणलें की तुमी जे शिक्षकी पेशा भितर आयले ते मुळात थरोवन आयले पयलीं सावन सो वाय इन टिचींग 2 गजाली खूब म्हत्वाच्यो बरो प्रश्न विचारलो एक ज्या अर्थान जसे शिक्षक म्हाका मेळ्ळे आणि ज्या चळवळींतल्यान हांव मुखार सरलो विद्यार्थी चळवळ आसत किंवा गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सिला सारकें इलेक्शन आसत तातूंतल्यान जे शिक्षक म्हाका मेळ्ळे थोडे शिक्षक ज्यांनी प्रेरीत केलो की बाबा लिडरशीप क्वॉलिटीज कशी आसची हे सगळें जर परिवर्तन जातलें जाल्यार एखादो शिक्षक जबाबदार आसपाक जाय आणि म्हाका तशे शिक्षक मेळ्ळे म्हाका अशें दिसलें की कित्याक अशे भुरगे जाणी म्हाका घडयलो तशे भुरगे कदाचित म्हज्यान घडोवपाक जाता सो त्या अर्थान हांवें प्रेरीत जालो आणि एक दुसरी गजाल ल्हान आसतना म्हजी आवय म्हजी पयली गुरू आज ना ह्या संवसारांत पण म्हजी वाणी स्वच्छ जावची म्हजे उच्चार स्वच्छ जावचे आणि अशा खातीर म्हाका संस्कृत शिकोवपाक आमकां म्हणजे अक्षरशः तेन्ना म्हत्व कळनाशिल्लें भाशेचें एक शेजारीच आमचें कुटुंब आशिल्लें वेदशास्त्र संपन्न अनंत शास्त्री उपाध्याय म्हणून तांचे कडेन व्हरून म्हाका हें म्हणपाक लावप हें करप तें करप संस्कृत सुभाषितां म्हणपाक लावप तातूंतल्यान हे संस्कार जाले आणि तो अनंत शास्त्री उपाध्याय सुद्दां म्हाका घरा कडेन मनोज म्हणटा मनोज तुवें अमकें करपाक जाय मागीर शिकोवपाक वचपाक जाय रे तूं बरें वाचता तूं बरें उलयता हातूंतल्यान न्ही म्हाका खंय तरी म्हज्यांतलो एक तो शिक्षक म्हणून सतत जागो उरलो आणि तातूंतल्यान हांवें ठरयलें की हांवें शिक्षण क्षेत्रांत येवचें म्हणून
सुहास सर तुमी उल्लेख केलो की कॉलेजीच्या दिसांचो अँड म्हाका खूब उमेद जाता सांगता आसतना की आमी बरोबर युनिव्हर्सिटीच्या कावन्सिला भितर तूं जनरल सेक्रेटरी कावन्सिलाचो, हांव एक एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर त्या वेळाचेर, आनीक तें वातावरण तेन्नाचें आनी पर्टिक्युलरली तुमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे जाळवंडार काम करून आयिल्ले, ताचो फायदो जो आशिल्लो बींग अभ्यासाच्या बरोबरच ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो हांव ताका राटावळी म्हणटा, ह्यो राटावळी करप आनीक अभ्यास करप आनी हे दोनूय करून मागीर मुखार वचप, ताजो फायदो टिचिंगा भितर कसो जालो? खूब जालो. म्हणजे ती त्या वेळार तुका म्हाका जी एक लिडरशीप क्वॉलिटीज आशिल्ल्यो आमचे भितर आशिल्ल्यो वळख जाली. आणि खरें म्हळ्यार खऱ्या अर्थान शिक्षक हो लिडर जाय, क्लासान लिडर जाय आणि समाजा खातीर आदर्श लिडर जाय. म्हणजे समाजान पळोवपाचें कोणा कडेन, समाज अशाच पॉलिटिशियना कडेन कदाचित पळयत पूण वेगळ्या नदरेन पळयतलो, पूण समाज आज खऱ्या अर्थान आदर्श म्हणून पळयतलो जाल्यार शिक्षका कडेन पळयता. आणि तो आदर्श आमी दिवपाक शकता काय ना हें आमकां पळोवपाक जाय. मागीर थंयच्यान एक विद्यार्थी चळवळींतल्यान आशिल्ल्यान लिडरशीप क्वॉलिटीज मातश्यो ग्रूम जावपाक लागल्यो, ताका वाव मेळ्ळो आनी ती लिडरशीप क्वॉलिटी मागीर म्हज्या ह्या क्षेत्रांनी म्हाका उपयोगी पडली. कित्या खातीर म्हणटा हांव की म्हाका याद जाता अजून मागीरूय हांव भुरगो कसोच वावुरतलो. 93, 94, 95 तेन्ना कदंब बशी आशिल्ल्यो, इंदिरा बालरत्न आशिल्ल्यो. म्हणजे हांव तुमकां एक इन्सिडंट सांगता. तातूंत म्हजी केरीची भुरगीं आशिल्लीं, सर आमकां बस ना. म्हणजे मनीस जर असो बस ना म्हळ्यार आतां तुमी म्हळ्यार कांकणां घालत हातांत. आमच्या वेळार म्हळ्यार आमी सगळें आंदोलन करून त्यो बश्यो घेतल्यो हें गेल्यो. हांवें म्हज्या भुरग्यांक घेवन रास्ता रोको आंदोलन केलें. व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव. हांव म्हणना की तांकां आंदोलन करपाक आनी गाडयो फोडपाक हांव प्रवृत्त करूं ना, पूण कन्स्ट्रक्टीव जर तुमचो डिमांड आसा, वी वील गो टू द मिनिस्टर, वी वील गो टू MLA, वी वील गो टू सरपंच. म्हणजे हें जें आतां आसा न्ही तें मातशें म्हाका भुरग्यां मदीं खूब कमी दिसता. एक तर तांकां अशें रेडीमेड मेळपाक जाय दिसता, तांचे हक्क तांकां खबर ना. आमच्या वेळार अशें खुबशे आंदोलन जातालीं, आज आंदोलनां सुद्दां ना. भुरग्या भितरलो एक लिडर उक्तो करपा खातीर म्हाका दिसता ताजें कारण कदाचित आसूं येता भाई की मार्क्सां फाटल्यान लागल्यात सगळे. मार्क्स एके मार्क्स, ते मार्क्सांतल्यान भायर काडून अशें जेन्ना कितें इश्कोलान जातलें आनी अशे तरेचे विचार तांकां जेन्ना पावतले तेन्ना ह्यो गजाली शक्य जातल्यो. आनीक 2 प्रकल्प हांव तुमकां सांगता की हांव हाजे कडेन संबंदीत आसा, नाटका कडेन, एक्टींग हें म्हणत. हांव येवपाचो आशिल्लो त्या विशया कडेन, पण तुमी सांगात म्हाका. ना सांगात, हे सांगात. म्हाका दिसता त्या वेळार म्हणजे पयलीं जेन्ना हांव विद्यार्थी आशिल्लो तेन्नाय बी खंयची इंटर युनिव्हर्सिटी फेस्टिवल आनी कितें सगळें, म्हाका एक अजुनूय दिसता की नाट्य हो एक सर्वांगी उदरगतीचो एक बरो मार्ग. तातूंतल्यान मनशाची घडणूक जाता सगळ्या अर्थांनी. उलोवप कशें, वागप कशें, बसप कशें, उठप कशें. आनी म्हणून हांवें पयल्या वर्सा सावन आमच्या विद्यालयाच्यो एकांकिका व्हरपाक सुरवात केली. म्हाका याद जाता सुरवातीक हांव ह्याच विशयाचेर हांव येवपाचो आसा. फक्त हांव तोच म्हाका एक मुखेल हें आशिल्लो की तुमचो विशय कॉमर्साचो, अकाउंटन्सी हो तुमचो मेन सब्जेक्ट. म्हणजे ऑल द टायम डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर, ह्या सगळ्या रुल्सां भितर हो भाशेचो पळय जो एक भाशेची सेवा करप थ्रू निवेदन आसत. तुमी गोंयांतले वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पियर्स, गोंयभर एक मान आसा एक बरे कॉम्पियर म्हणून, एक आदर्श कॉम्पियर अशें म्हणून. तुमी नाट्य, लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय, तुमी संभवामी युगे सारख्या महानाट्या भितर तुमी महत्वाची भूमिका केल्या. सो एके वटेन हे कॉमर्स सारको वृक्ष विशय आनी दुसरे वटेन ही भाशेची सेवा संगीताच्या माध्यमांतल्यान आसत, नाट्य, अभिनय, निवेदन, हें कशें कितें साधलां आनी ताजो फायदो तुमी भुरग्यांक कशें करून दिले? कारण म्हाका उगडास आसा एक 2 उच्च माध्यमीक विद्यालय, एक तुमचें अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालय कुर्टी आनी दुसरें आंगले हायर सेकंडरी, हे इंटर कॉलेजिएटाक प्रोफेशनल कॉलेजी कडेन कॉम्पीट करून पयली दुसरी इनामां काडली. एक्झॅक्टली. आनी ती भुरगीं खंयची तुमी म्हणटा अशी एक तर कुर्टीची गांवगिरी ऑर माशे काणकोणची गांवगिरी. बरोबर. सो तो टॅलंट भुरग्यां मदीं आसा, ताजी वळख शिक्षकाक तेन्नाच जावपाक शकता म्हाका दिसता जेन्ना काळजां भितर जर भुरगें आसत जाल्यारच. सो तें कशें कितें साध्य केलें त्या वेळाचेर? कलाकार म्हणून एक किडो वळवळत आसता भितर, तो म्हज्या भितर आशिल्लो. खंय तरी कलाकार म्हणजे जेन्ना विद्यार्थी आशिल्लो तेन्नाय बी अशा कॉम्पिटिशनांत भाग घेतलो. आनी म्हाका हांवें जशें आत्तां म्हणिल्लें की एखाद्या विद्यार्थ्याची पर्सनॅलिटी डेव्हलप जावपाक जाय जाल्यार नाट्या सारको विशय. नाट्यांतल्यान आमी असोय प्रयोग केलो, एक एडिशनल म्हायती म्हणून सांगता की एखाद्या चॅप्टराचें रुपांतर नाट्यांत कशें करप. म्हणजे डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ताजेर सुद्दां हांवें पात्र उबी केल्लीं क्लासान आनी केन्नाय. आनी त्या पात्रांतल्या माध्यमांतल्यान तूं भितर यो, तो भायर गेलो, म्हणजे अशे तरेनूय अकाउंट शिकयला. म्हणजे वेगवेगळे कल्पक हातून सुरवाती पासून हांवें महाविद्यालयीन किंवा तुमी म्हणिल्लें अशें महाविद्यालयीन कट आशिल्लो. म्हणजे आमी थंय उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी आमकां कॉम्पीट करताले कला अकादमी सारकें आनी कोण अशें. आनी तातूंत 2 म्हणजे म्हाका नांव घेवपाचें आसा मुद्दम, S.A. सांगले आनी अमेया. तातूंत कविंद्र आसत, तुमी आसत, हे सगळे लोक थंय आसताले आनी बरी मजा येताली.
एक 2-3 भुरगीं म्हाका अजून याद जाता. माधुरी शेटकर सारके चली जे म्हजे विद्यार्थी, ताजे नंतर श्रीकांत गावडे, आज दोग-तीग जाणां आसा, गुरुप्रसाद नाईक म्हणून आसा जो मुंबय आसता एक्टिंगान. ह्या सगळ्याक एक बरी टीम म्हाका भुरग्यांची सतत मेळत रावली. आणि दर वर्सा अशी भुरगीं, म्हणजे म्हाका दिसता गोंयकार हो खरें जन्मताच कलाकार, फक्त ताका आमी सोदचो पडटा. आणि ही नाटक करपा परस फक्त नाटक म्हणून न्ही तर तांच्यो कला गुणांक वाव मेळचो, तांकां व्यासपीठ मेळचें ह्या दृश्टीन. आनी चड करून म्हजे सगळे प्लेज, वन एक प्लेज जे आसा ते कोरस, म्हणजे चड भुरगीं आशिल्लीं. मॅक्झिमम भुरग्यांनी थंय येवचें, स्टेजीर वचचें आनी तातूंत प्रायज मेळ्ळें जाल्यार आनंद आसा. कमीत कमी 12 ते 13 वर्सां सलग प्रायजां मेळ्ळ्यात, तातूंत स्क्रिप्टाचे आसत. पूण हें सगळें श्रेय म्हज्या भुरग्यांक, प्रामाणीकपणान भुरग्यांक वता. एखादे क्लासाक भाई ते येवपाक त्रास करताले, तालीम आसा म्हळ्यार रोखडे तयार. आणि हातूंत परत आमकां अडचणी आशिल्ल्यो. म्हणजे एखादें नाटक तयार करप त्या वेळार सुद्दां कमीत कमी 25-30 हजार रुपया खर्च येता. म्हणजे हो खर्च परत कसो उबो करप. म्हजी भुरगीं तयार जातालीं, सर आमी येता, आनी कोण तरी बाकीचे, आनी परत म्हजे सहकारी. म्हणजे हांवें केन्नाच प्रोफेशनल लोकांक घेवन नाटक करूंक ना. लायट्स म्हजो सहकारी टीचर करतालो, कॉस्ट्युम्स आमचे कडेन CGDM म्हणून एक कोर्स आसा, ताजे टिचर्स करताले. सो इट वॉज अ टीम. अँड आय एम पुटिंग इट टू यू, माय टीम इज ग्रेट. आणि म्हणून आज ह्या पुरस्कारा पर्यंत ही मजल गेल्या. हो पुरस्कार म्हजो न्ही, हो म्हज्या सहकाऱ्यांचो. तुमचें मोठेपण. आणि तुमी सांगलां तशें जर टीम आसत बरोबर जाल्यारच ह्यो सगळ्यो गजाली घडपाक शकतात. आंगले हायर सेकंडरीचो उल्लेख केलो तुमी. अशोक फळदेसाय सारको आसात जो मराठीचेर म्हत्वाच्या सिरियलां भितर म्हत्वाची भुमिका केली. केतन जाधव आसा, प्रणव टेंगसे आसा, संतोष नायक, हे नॅशनल लेवलाचेर वेगळे वेगळे कडेन शायन जावपाक पावले त्या वेळाचेर. आनीक वेगळी वेगळी आव्हानां त्या तरेचे शिक्षक तांकां त्या वेळाचेर मेळ्ळे म्हणून हे घडपाक पावले. सो बेजिकली तुमी उल्लेख केलो की आयचे भुरगे बेजिकली मार्क्सा कडेन चड हें जालेत म्हणून. कितें कारण अशें दिसता तुमकां? इज इट बिकॉज ऑफ टिचर्सांची बी तशेच तरेची मेंटेलिटी, पेरंट्स काय स्वता भुरगे? खूब म्हत्वाचो प्रश्न भाई, की म्हाका खूबदां दिसता आनी हांवें ज्या फोरमाचेर म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळी तातूंत कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 स्कूल्स, 2 शाळां मदली सर्त ही आमकां मारक ठरता. म्हणजे ती सर्त मार्क्साची जावं, ती सर्त विद्यार्थी जमोवपाची जावं, ती सर्त क्वॉलिटी म्हणून आमी जो पर्यंत एकठांय येना सगळो समूह म्हणून तोपर्यंत हें सगळें शक्य ना. आणि म्हणूनच आमचे मदिल्ली सर्त म्हणजे म्हज्या शाळेचो निकाल 100% येवचो आनी तुजो येवचो न्ही, हे एखाद्या शिक्षकाक जेन्ना दिसता तेन्ना म्हाका कळना आमी कितें विचार करता ते. म्हज्या शाळेचो येवचो, तुज्या शाळेचो येवचो. आनी आतां जी नवी एज्युकेशन पॉलिसी सुद्दां आसा तातूंत संकल्पना ही समूहाची संकल्पना आसा, सगळे मिळून एकठांय जायत. तातूंत मागीर हांवें खूब प्रयोग केल्यात. अक्षरशः म्हणजे कुर्टी सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा, आजूच ताजो कार्यक्रम आशिल्लो. हे 40 शाळांच्या भुरग्यांनी एकठांय येवचें, तांचे रिसोर्सीस शेअर करचे, असो एक प्रामाणीकपणान सतत 22-23 वर्सां एव्हरी इयर जी संकल्पना आसा ते पयशे येता सरकारा कडल्यान, पूण एक्टिविटीज जातात काय हें विचारपाक जाय. सो तातूंतल्यान ह्यो संकल्पना, मुळाव्यो संकल्पना राबोवपाची गरज आसा. आनी जो प्रश्न आशिल्लो तो एक तर कॉम्पिटिशन, जीवघेणी स्पर्धा, आनी दुसरे मार्क्स एके मार्क्स. आमी तांकां पळयात आज मार्क्स एके मार्क्स म्हणटात, पूण आमची भुरगीं राष्ट्रीय स्तराचेर खंय आसात? ना. म्हणटकच परत एकदां आमी मार्क्सा फाटल्यान न लागता ताका पालकूय जबाबदार आसात. कांय अर्थान पालकत्व म्हणजे एकदम एक बापूय जावप सोंपें म्हणटा, पूण पालक जावप कठीण. म्हणजे आमचे पेरेंटींग ह्या विशयाचेर सुद्दां विशय जावपाक जाय. आनी सरास हांव म्हणटा शाळा ही त्या भुरग्याचें घर जावचें आनी घर त्या भुरग्याची शाळा जावची. हें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत ही सर्त सोंपची ना. आमी वेगळे वेगळे पॉलिसीज येतात शिक्षणाच्या मळाचेर. आतां तर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट आयल्या, टप्प्यान मुखार वतली. ताजे पयलीं वेगळे वेगळे पॉलिसीज आयल्यो आनी खुबश्यो पॉलिसी तशें पळोवपाक गेल्यार ज्या तरेन चालीक लागपाक जाय आशिल्ल्यो, ज्या तरेन तांचें उद्दिश्ट साध्य जावपाक जाय आशिल्लें त्या तरेन जालें ना. आनी मागीर आमी म्हणटात की ना, दोश दितात त्या पॉलिसीक. सो दोश हो पॉलिसी भितर आसता काय जे स्टेक होल्डर त्यो इम्प्लिमेंट करपी म्हणजे CCE सारकी हें आसात किंवा वेगळे वेगळे हें, तुमकां कितें दिसता की the fault is in the policies or in the implementation? Absolutely the fault is not in the policy. म्हजे कडेन हांव म्हणटा 100% जबाबदारी आमची. कॉम्प्रिहेन्सीव कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन CC इतली बरी स्कीम, तातूंत ती समजपाकूच आमी कमी पडले. म्हणजे म्हाका दिसता तुमकांय अनुभव आसतलो की चार्ट नुस्तें भरपाचें, त्या भुरग्याक खंय तरी म्हणजे नो फेल पॉलिसी आशिल्ली, ती नो फेल पॉलिसी हाजो अर्थ ताका फुडें नुकलप न्ही, ताची तयारी करप. पूण ही तयारी करपाक आमी खंय तरी उणे पडटात भाई. तातूंत खुबशे प्रयत्न जातात खुबशे शाळांनी. हांव म्हणना हांव शिक्षकाकूय दोश दिना, पूण ते सगळे स्टेक होल्डर्स, वेवस्थापन आसत, विद्यार्थी आसत, शिक्षक आसत
आनी सरकार आसत अशें सगळ्यांनी एकठांय येवन हाजेर विचार करपाक जाय. परत एकदां त्याच मुद्द्याचेर हांव वता, जो पर्यंत आमचे भितरली सर्त सोंपना तो पर्यंत ह्यो गजाली जावच्यो ना. सामकें सामकें. आनी दुसरें तुमी म्हणलें तशें ते वैचारीक आदान प्रदान किंवा साधन सामुग्रीचें आदान प्रदान. म्हजे कडेन एक लॅपटॉप आसा तो हांव तुमकां दिता, तुमचे कडेन LCD आसा तो म्हाका हाडटा. सो एक तर साधन संपत्तीचें आदान प्रदान, विचारांचें आदान प्रदान, मनीस हाजें आदान प्रदान हें जावपाकच जाय. जाल्यार आमी कशें घडलें भाई तुज्या वेळार म्हज्या वेळार की आमी हांव पयलीं सुद्दां गेल्लो तेन्ना एक कल्पना मांडलेली की सामुहीक पालकत्व. म्हणजे म्हजो भुरगो जर कितें कितें करताले म्हाका वायट दिसपाकूच जाय, पूण म्हज्या गांवांतलो म्हज्या शेजारचो भुरगो सुद्दां कितें कितें करताले म्हाका वायट दिसपाक जाय. आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमी ह्या जाग्यार पावपाक आमचो गांव जबाबदार आसा. म्हणजे एखादी गजाल जर हांवें वायट करत जाल्यार हांव घरा पावपा पयलीं कोण तरी वचून सांगतालो बाबाय आनीक बडयो पडटालो ना. तें आज ना. म्हणजे खंय तरी इतले आमी रिजीड जाल्या, इतले रिजीड जाल्या की हांव म्हजो भुरगो म्हणजे बायल इतलेंच ते मातशें भायर सरून जर आमी सामुहीक पालकत्व ही कल्पना सुद्दां राबयली जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली सुटाव्यो जावपाक शकता. आमी भासाभाशे भितर उलयले की गोंया भितर आमी मार्क्साचे वटेन वतात सगळे. एक आदर्श शिक्षण एक सपोज सिस्टीम आमी एज्युकेशन सिस्टीम जशी आमी म्हणटात की 12वी नंतर बरें शिक्षण खंय गोंयांत ना, चल पुण्याक वचपाचें, एक तेंप आशिल्लो बेंगलोर वचपाचें. सो आयज मोस्टली भुरगे पुण्याक सारक्याक प्रेफर करता गोंयचे. गोंया भितर हें सपोज वातावरण तयार करता जाल्यार कितें जाय अशें तुमकां दिसता? कितें कितें गजाली आमचे कडेन आसच्यो पडटल्यो? एक म्हणजे आमचे भितरचे अवेरनेस आनी दुसरी गजाल आमकां माहिती जाय. आज गोंयांत सुद्दां सरकाराचे वतीन कितलेशेच प्रयत्न जाल्ले आहेत की आज बरी बरी इन्स्टिट्यूट गोंयांत आसात. नॅशनल फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी म्हणत, IIT म्हणत, NIT म्हणत, सगळ्यो इन्स्टिट्यूशन आसात. पूण भुरग्यांक कांय भुरग्यांक खबरूच ना की हें आसा म्हणून. दुसरें गजाल आमी जशें म्हणटा की शेजारीचें किंवा म्हजें कितें आसा तें बरें न्ही, दुसरें बरें. म्हज्या गांवांत शाळा आसा ती बरी न्ही, भायली शाळा बरी. ही जी कितें हें आसा न्ही तें काडपाक जाय. आनी तें काडत जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो आनी आमचे कडेन पयशे आसा न्ही. म्हाका बेंगलोर वचपाकूय शक्य आसा, म्हाका पुणे वचपाकूय शक्य आसा. म्हणटकच हाजे खातीर आमी हें मूळ मातशें विसरला तें परत मुळा कडेन येत जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंय एक गूड एज्युकेशन हब आनी क्वॉलिटी एज्युकेशन हब तयार करूंक शकतले. तातूंत परत स्टेक होल्डर्स महत्वाचे आनी खूब महत्वाचे स्टेक होल्डर पालक. पालकांनी जर तो निर्णय सारको घेतलो जाल्यार हें सगळें जावंक शकता. आमी उलयताले आतां की एक ती मेंटेलिटी आसाच की पयसुल्लें तें बरें, परकी तें बरें. ह्या तुमी तर आतां आमची एज्युकेशन सिस्टीम अशी जाल्या की म्हाका शिकून जातकीर म्हाका नोकरी जाय आनी ती बी शक्यतो शासकीय नोकरी. आनी त्या खातीर हांव मागीर कोणाक पयशे खावं वयतलो, म्हजो फावोर मागतलो, कोणा कडेन लाचारी करतलो. ही एंटरप्रिन्युअरशीप जो हें आसा स्कील आसा तो कित्याक आमच्या भुरग्यां मदीं डेवलप जावपाक शकना? खंय शिक्षण कमी पडटा आमी किंवा टिचर्स कमी पडटा? आतां म्हजो कॉमर्स सारको विशय म्हणजे कॉमर्सान बिझनेस स्टडीज आनी हे सगळे विशय आसा. म्हणजे तांणी हांव म्हणन की कॉमर्साच्या सगळ्या भुरग्यांनी एंटरप्रिन्युअर जावचें किंवा प्रोप्रायटर कोण ते, पूण तांची मेंटॅलिटी ही क्लॅरिकल मेंटॅलिटी मातशी डेव्हलप जाता खूबदां. ते सगळे कडेन म्हणजे तुमी म्हणिल्ले तशें नोकरी आनी नोकरी स्पेसिफिकली सरकारी नोकरी. हाका दिसता परत थोडेशे आमी शिक्षक थोडेशे तांकां कन्विन्स करपाक तांचे भितर ती बिजां रोवपाक कमी पडटा काय म्हणून. आनी तांकां सरकारी मळारय ज्यो कितें सुविधा जाय त्यो मेळपाकूच जाय, पूण खंय तरी आपूण जावन कितें तरी नवीन करचें, आपूण एम्प्लॉयर जावचो. बरोबर, हांव लोकांक काम दिवपाची ती मानसिकता तयार जावची पडटली. म्हणजे कुळागर आशिल्लो मनीस आमच्या तेवटेन कुळागर आशिल्ले मनीस कुळागरान काम करपाक तयार ना. म्हणजे आमी ताका ह्या दृश्टीन सुद्दां खूब प्रयत्न चल्ल्या की अशा लोकांक तांचे ट्रेडिशनल जे कितें आसा ताची स्ट्रेंथ दाखोवप. हांव खूबदां सांगता भुरग्यांक की तुमचो हो धंदो आसा न्ही, पारंपारीक धंदो आसा, तातूंत तुमी नवें कितें करूंक शकता, तातूंत तुमी तुमचो धंदो धंदो कसो करूंक शकता. सो ह्यो सगळ्यो संकल्पना आमकां भुरग्यांक सांगच्यो पडटल्यो आनी तांकां कन्विन्स करचें पडटलें. आनी निमाणें हांव म्हणटा की नोकऱ्यो खंय आसात, नोकऱ्यो ना. म्हणटकच स्वाभाविकपणान आमच्या भुरग्यांनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक म्हणजे हें घेवची पडटली. हय, येस. सुभाष सर, तुमच्या उलोवपांतल्यान उदयच्यान आयल्यातच वेगळे वेगळे, म्हणजे हांव जो प्रस्न विचारपाक सोदता त्या संदर्भांतले मुद्दे आयल्यातच. पूण तरी आसतना एक वेगळे तरेन तुमकां जाप दिवपाचे नदरेंतल्यान हो प्रस्न विचारता की 4 वण्टी भितरलो क्लासरूम आनी 4 वण्टी फोडून भायलो क्लासरूम, तुमचे प्रेफरन्सीस कशे कितें? 4 भिंती फोडूनच क्लासरूम. परत एकदा म्हणजे म्हाका याद जाता ह्या सगळ्याची की भुरगीं त्या वेळार सुरवातीक जेन्ना आमी क्लासीस सुरू केले तेन्ना वयर आशिल्ले पत्रे आनी त्या पत्र्यांनी इतले त्रास जाताले. सहज एक संकल्प म्हणून भायर आशिल्लो आंब्याचें व्हडलें झाड, त्या आंब्याच्या झाडा पोंदा बसून शिकूं म्हणून. आनी भुरगीं म्हाका इतले तरेन ते रिस्पॉन्सीव आनी अलर्ट दिसलीं की ज्या तरेन आमी क्लासान बशिल्ले त्या तरेन
तो क्लास नाशिल्लो, तो वेगळोच आशिल्लो. हें जालें संकल्पना म्हणून 4 भिंती भायलेंच आउट ऑफ द बॉक्स जाका म्हणुया ते शिकोवप जर जालें जाल्यारच आमी कितें तरी करूंक शकतले. ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी आसा तशेंच उरतले. बिन भिंतीची उगडी शाळा हे जायच. केन्नाय अशें दिसलें एक 3 दशकांच्या ह्या टिचींग सेवे भितर की नाका आशिल्लें आनीक कितें दुसरें क्षेत्र बरें आशिल्लें अशें दिसलें केन्नाय? एकदां येता भाई अशे तरेन म्हणजे एखादो भुरगो म्हणजे हांव सदांच सांगता म्हज्या भुरग्यांक की म्हजी सॅलरी इज नॉट माय सॅटिस्फॅक्शन. तुमी जेन्ना विथ फ्लायींग कलर्स वता किंवा बरें करून वता तेन्ना खूब बरें दिसता म्हणून. पूण एकदां ह्या नवीन पिळगेक इतले तरेन सांगून सुद्दां जेन्ना एखादो भुरगो एखादी गजाल परत सांगून सुद्दां करिना न्ही दॅट हर्ट्स यू मोर. म्हणजे अशें कित्याक मागीर ताजेरूय हांवें चिंतपाक सुरवात केली. मे बी दे आर इन्फ्लुएन्स्ड विथ सोशल मिडिया इन वॉट नॉट. ताजे खातीर म्हाका दिसता स्मार्ट फोन आयल्या तशें आमकांय चड स्मार्ट जावचें पडटलें. आनी एक निर्शणी येता पूण कांय क्षणां पुरती आनी परत हांव फोकस जाता. एखादो खंयचे तरी APJ अब्दुल कलामा सारकें खंयचें पुस्तक वाचत जाल्यार तातूंतल्यान निर्शणी वता. पूण अशे निराशेचे क्षण जशे प्रत्येकाच्या करियरान येता तशें आमच्या करियरान येता. पूण ही निराशा सोडून परत आशावादी जावप हें दर एकल्याचें काम. आनी अशी एखादी याद जंय भुरग्यां कडच्यान कितें तरी दर कॉम्प्लिमेंट म्हणया किंवा एक अशी कितें तरी याद जातूंतल्यान येस टीचर जालो म्हणटा ते दीस वॉज आयज हांव तुमकां जर विचारलें की टिचर एवॉर्ड तुमकां काल पयर मेळिल्लो आनी तो एक असो खीण जो एक भुरग्यां कडच्यान मेळिल्लो कॉम्प्लिमेंट जाल्यार असो अशी एखादी याद? हांवें आत्तां एका म्हज्या भुरग्याचो रेफरन्स दिलो माधुरी शेटकर म्हणून. ताचें नांव आत्तां तें शी इज वर्किंग फॉर आर्ट एंड कल्चर. ताजें एक इंटरव्यू आशिल्लें. तें बरें एक्ट्रेस आनीक म्हाका खबरूच नाशिल्लें. तर म्हाका एकट्यान येवन म्हळें अरे सुभाष तुजें नांव ताणें घेतलें म्हणून. म्हाका तो इन्सिडंट सुद्दां याद नाशिल्लो की ताका हांवें केन्ना तरी स्क्रिप्ट दिल्ली 11वी-12वेक आसतना आनी हो शिक्षक आपल्या सतत फाटल्यान आशिल्लो आनी स्क्रिप्ट दिवप हें करप खरेंच विसरिल्लो. सगळ्या भुरग्यां कडेन करता न्ही. ह्या भुरग्यान म्हाका इतलें बरें दिसलें. पळय ताजो इंटरव्यू आशिल्ले तेन्ना अशें एखादो भुरगो जेन्ना त्या टिचराचें नांव घेवन म्हणटा की येस आनी म्हजे खातीर ते कला अकादमीच्या त्या अभिनय हातून जॉईन जाले आनी शी इज मेड अ करियर. अशे कितलेशेच भुरगे आसा. हांवें 2-3 नांवां घेतल्या. अजून एक इन्सिडंट याद जाता. आसा 2 मिनटां. ताजोच भाव म्हाका दिसता वैभव शेटकर तो आशिल्लो. तातूंत कंप्युटर तेन्ना दिल्ले पर्रीकर सरांनी आनीक तेन्ना म्हणपाक ताजो बापूय ड्रायव्हर आशिल्लो एका कंपनीन. पळय कंप्युटर कित्याक दिले आमचे भुरगे सगळे पेड्ड्यार जाल्या म्हणून. म्हणजे कितें करता म्हणून तो म्हणपाक तो कंप्युटर हाडून तुमचे कडेन उगडात इस्कॉलान उगडात कॉलेजीन उगडात. हांव म्हणलें नाका. हांव ताका म्हणलें वैभव कितें चल्लां सर आपल्याक एनिमेशनाची आवड आसा म्हणून. एनिमेशनाची आवड आसा. म्हणजे 12वी कॉमर्स आसा न्ही तूं मागीर करया एनिमेशन. आनी मागीर ताका कंप्युटरानूच ताणें करियर केलें आनी ही इज इन व्हेरी गुड सॉफ्टवेअर कंपनी. म्हणजे करियर गायडन्स हो सुद्दां खूब आमचो म्हत्वाचो विशय आसा जो शिक्षकांनी शिकयताच पळोवपाक जाय. वी कॅन टॅप दर टॅलंट्स. बरोबर. म्हाका आनीक एकदां बाई सांगता म्हजे बद्दल न्ही फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन प्रायज मेळ्ळें. ह्या फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन प्रायज मेळ्ळें म्हाका. पूण म्हज्या भुरग्यांनी कितें तरी करचें म्हणून अशे तरेचे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करप तांकां वर्कशॉप्स करप ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे म्हज्यो सगळे टॅलंट्स हांव संदी पळयताना की म्हज्या भुरग्यां खातीर केन्ना वापरपाक मेळटा आनी ती वापरपाची संद घेतली. तुमी कितलेशेच फावटी म्हाका दिसता आयल्या आमच्या भुरग्यांक कंपेरिंग शिकोवपाक कितें आनी कितें तरी. सो अशे तरेचे जें कितें आसा तें तांकां दिवपा खातीर जी खोस मेळटा ती शब्दांनी सांगून. आमचे कडेन वेळेचो अभाव आसा पूण वेळेच्याच संदर्भात प्रस्न विचारता आनी ही कार्यावळ मागीर थांबोवया. हे सगळें करता आसतना वेळ कसो मॅनेज करतात? वेर देर इज विल देर इज वे. हांव खुबदां म्हणटा की आत्तां तुमी आपयला आतां ह्या स्टुडियोन दनपारा पर्यंत जर वचपाचें आसत आनी जर करपाचें आसत जाल्यार ताका वेळ आसा. जाका वेळ ना कोणाक म्हणटा जाका करपाचें ना ताका वेळ मेळटा. नाटका खातीर आनी म्हाका खंयच्यान उर्जा घरकान्न विचारता खंयच्यान मेळटा काय शक्ती. आतां नाटक जर सांजची जर तालीम आसा जाल्यार हांव तालमीक वता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या मेंटल सेटअपाचेर आसता म्हणजे मेंटल मायंड फ्रेमीचेर आसता. तातून जर ती उर्जा थंयच्यान येता आनी म्हाका तशी उर्जा मेळत गेली म्हज्या आवडीचीं कामां. टीव्हीचेर एखादो कोणाचो इंटरव्यू घेवपाचो आसत आवडीचें काम. नाटकान रोल करपाचो आवडीचें काम. तितलेच भुरग्यांक जर सांजचे क्लासीस घेवचे पडले भुरग्यांक तेंय आवडीचें काम. सो आवड आसल थंय सवड आसता. सो अशे तरेन हें सगळें चल्लां आनी आय एम एन्जॉयींग माय टिचींग लायफ. येस. अशेच पुरस्कार तुमकां मेळत वचूं कारण हे पुरस्कार फक्त तुमचे न्ही तुमी सांगला त्या प्रमाणे सगळे बरोबर तुमचें काम करपी सगळ्यांचे. सो अशेच पुरस्कार तुमकां मेळत वचूं आनी शिक्षक म्हणून तुमचो जो मान सन्मान आसा गोंयभर तो असोच वृद्धिंगत जावन वच्चे
अशें आमी मागता तुमी आयच्या आमच्या स्टुडियो भितर आयले ह्या माळे भितर आनीक शिक्षण कला भुरग्यांचो फुडार करियर्स वेगवेगळ्या नदरेंतल्यान आमी ह्या हातूंत भितर आयच्या माळे भितर डिस्कशन केलें भासाभास केली मुजरत आमच्या ह्या माळे भितर आयले म्हणून तुमकां चड आनीक चड येस अनंतभाई अगदी प्रुडंटान म्हाका आपयलो आणि तुम्ही आपयलो ताज्या बद्दल तुमचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि गोंयकारां कडेन म्हजे विचार शेअर करपाची संदी दिली ताज्या बद्दल देव बरें करूं धन्यवाद.